Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वोटिंग सारकें स्लो आहा. हांव 7:30 आयल्लो, हांवें 9:15 वोटिंग केल्लें आहा आनी तो प्रिसायडींग ऑफिसराचो जॉब. हांव सरकारा कडेन मागता की तुमी वोटिंग बेगींतल्या बेगीन करचें. लोक हांगा वाजतात, 2-2 वरां हांगा लोकांक वोटिंग करचें पडटा. हांव सरकारा कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन वोटिंग पॅटर्न आहा तो बेगींतल्या बेगीन म्हणजे बेगीन करचें फुडल्या फावटी. म्हणजे एक लोकांक वाज आयलो की लोक मागीर मतदानाच्या भायर सरनात. बुथाचेर समजा गेल्ल्या उपरांत अशें दिसता की सायलंट वोटिंग चल्लेलें आसा. कारण जे उमेदवार उबे आसात ते उमेदवार खंय तरी एकाच पार्टीचे किंवा एकाच खंय तरी एका प्लॅटफॉर्मा वयले लोक अशें दिसता. आनी ताका लागून लोकूय उघड आपली भुमिका दाखोवपाक मातशे फाटी फुडें येता. की निश्चित मतदारांनी त्या नगरपालिका निवडणुकेक बऱ्यापैकी उत्साह दाखयल्लो आसा आनी त्या खातीर आयज हे वोटींग जाल्लेलें आसा. रिस्पॉन्स बरो आसा आनी पिसफूल जाता ती बोवाळ जावपाक काय सद्याक रावंड चालू आसा. कोविडात जेन्ना टायम आसलो तो डिफिकल्ट टायम आसलो तेन्ना ह्याच लोकांनी आनी हे कोण आहले म्हणटात तेमी तेन्ना हेल्प करता आसलो. त्या वेळार कोण भायर सरलो ना. त्या वेळार तुगेले 2000 म्हणल्यार कोण एक घरां वाटलो ना. बाबा ना घे आतां तुमी करचें पडटलें. पूण आतां तुगेले हेचे राजकारणा खातीर एक घरांत तुगेले 10,000 म्हणल्यार 5-5 वोट येयल्यार दिसता. फक्त ह्या इतल्याच पुरती उरता. पूण न्हू कितें बाबा ना मुखार वचपाक कितें बरें जातलें आनी कितें आपूण काम करून हाडटलें तें कांयच ना. आता CMन स्ट्रीमलायन केला. सो आफ्टर दीस बजेट म्हाका दिसता खुबशीं कामां परतून चालू लागतले. म्हाका इम्पॉर्टंट जें आसा हॉस्पिटल कंप्लीट करून करपाचें आहा. हॉस्पिटल कंप्लीट करपाचें आहा. इवन आमचे स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स आहा तो कंप्लीट करपाचो आहा. ह्यो गोश्टी आमी करता तेन्ना ह्यो गोश्टी फुडें व्हरतले. आमगे 8-10 सीटां आमगे कन्फर्म आसा. म्हगेली विक्ट्री निश्चित आसा. जी काल आमी जी रॅली काडली पयर त्या रॅलीक भरघोस लोक आयिल्लो आनी लोकांचो प्रतिसाद असो आसा की म्हाका आख्खे कुंकळ्याक हायस्ट लीड मेळटली न्हू कसलोय दुबाव ना. हांव हांगा वोटींग करपाक इतल्या खातीर येयला की आमच्या गोंयांत बरें डेव्हलपमेंट येवनी आनी बरें सुदारमेंट जावनी. सध्या हो तुजो सेकंड टायम. अशें कितें उरलां तुज्या वार्डान की लोकांक तें जाय आनी तुवें तें करूंक ना. तशें मेजर कांयच उरोंक ना. फक्त एक देवळी आसा ताका ते रेनोवेशन करपाक जाय. एक केल्ली आसा एक आनी एक आसा. सो ताका ती फायल घातलेली आसा ती जातली बेगींतल्या बेगीन. खंयच्या पॅनलाक तूं? पॅनल ना, इंडिपेंडंट. तूंय बी इंडिपेंडंट? हय. इलेक्शन आमी सामकें ते स्पोर्टिंगली घेतलेले आसा. पर्सनल ना आमच्या कडेन आमी प्रयत्न केल्यात तुमच्या वार्डान. लेट अस सी काय दिसता म्हाका कित्या खातीर अशें वोट करपाक गेल्या तुमी? आनी वोटींग हें कंपल्सरी करपाकूच जाय. आनी कोण येता ते काय येवनी आमकां काय प्रॉब्लम. पण तेणी वचून फुडें तरी बरें कितें करपाक जाय. सगळ्यांक हेल्प करपाक जाय. जे एक कितलेशे हे आसता गोश्टी. येणाऱ्या सोमारा म्हाका ह्या कामांची पोच पावती मेळटली ह्या बद्दल म्हाका खात्री आसा. आतां कोणी कोणी सांगलां न्हू आमकां वाड्यावयल्या लोकांनी कोणाक उदक ना, कोणाक लायट ना, कोणाक रस्ते ना, ते पळोवंक जाय न्हू. मागीर बरोबर आयले पेडण्यान तेंच्यांनी विकास केले अशें दिसता. कांयच करूंक ना. म्हणजे कांयच करूंक ना. विकास कांयच ना. ताका लागून हांव मुद्दम रावलें. आतां हांव विकास करूंक हाडपाक जाय. पॅनल आमचे दवरलेले आहा. काही जाणां आमचे काही कॅन्डिडेट आमचे निवडून येता त्याच्या बद्दल डाऊट ना. आमची कामां न्हू खुबशीं अर्दे उटी जाल्ली आहा ती
कोरोना खातीर आमची उरलेली आहा ती कामां फुडें म्हाका निवडून येवन परत मार्गीक लावपाची आहा. नगरपालिकेन कसलोच फंड ना. हो फंड हाडपा खातीरय हांव नगरपालिकेन जाता तितले उपाय करतलो. भायले येता निवडून आणि एकदा 5 वर्सांनी एकदा येता बरोबर. त्याच्या उपरांत कोणूय येना आणि आमची इच्छा आली एक फॉर्म एक भरपाची आमच्या वाड्यार कितें म्हणटा खूब बरें. तेजे वयल्यान तुमकां कसो कितें रिस्पॉन्स दिसता? दिसता की 100% रिजल्ट लागतलोच आमच्या सायडीन. 300-350 सुमार वोटींग आसतली म्हाका. म्हणजे 4 कॅन्डिडेटा पैकी तुज्या हेटीन 300 ते 350 हय. वोटींग तुका आसतली अशी दिसता तुका? हय. ओके. जर तूं निवडून येयली जाल्यार तुजे फ्युचर प्लॅनिंग्स कितें आसतले? फ्युचर प्लॅन म्हणजे कितें पेंडींग उरल्या कामां ती पयलीं करपाची आनी जे जॉबाचे भुरगे उरल्या तांकां बाबा कडेन व्हरून कितें तेंचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाचे पयलीं. फर्स्ट टायम वोट एज अ रिस्पॉन्सिबल वोटर हांव रायट कॅन्डिडेटाक चूज करपाक ट्राय केला आनी म्हाजी मम्मी ह्या फावटी इलेक्शनाक रावल्या कारणान म्हाका डावट नासलो की रायट कॅन्डिडेट कोण आसा. It's a polling day visit it is, to just see how the polling is going on. I was told that entire overall municipality till 70%, they are reaching 70 to 72% voting is being done till. So they will wait till 5 o'clock and after that they will give us slips and then they will be voted and closed down.